मयेचो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न तडीक लावपाचो अजेंडा घेवन मयेकार आणि मुख्यमंत्री पर्रीकाराची शेनवारा 28 तारखेर बसका थारल्या. प्रश्न चडार पडचो न्ही म्हण सध्या उपसभापती धरून थळाव्या राजकारण्यांनी मध्यस्थी चलयल्या. मयेकार म्हणटात पयलीं सध्या कस्टोडियन कायदो रद्द करचो. मुख्यमंत्री मयेकारांक कितें पर्याय सांगता आणि ताचेर मयेकार कितें भूमिका घेतात ताचेर बसकेचो आणि मयेच्या प्रश्नाचे फुडें कितें थारतले ते कळटले. मये मुक्ती खातीर मयेकार सध्या दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानार सत्याग्रहाक बसल्यात. मयेचो प्रश्न सुटूंक नाशिल्ल्यान गोंय अजून मुक्त जावंक ना असो मयेकारांचो मुद्दो. मयेकारांची मुख्यमंत्र्याबरोबर शुक्रारा बसका जावपाची आशिल्ली. ही बसका आतां शेनवारा जातली. ते बसके उपरांत मयेकार फुडें कितें ते थारायतले. गेल्या 52 वर्षांच्या कार्यकालांत सत्तेचेर जी आजपर्यंत सरकार आयली त्या सरकारांनी फक्त मयेकारांची दिशाभूलूच केल्लेली आसा. हो कायदो जो आसा कस्टोडियन ऑफ इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हो कायदो गोंयच्या सरकारान लायिल्लो आसा. पण तरी सुद्दां हो कायदो सोडोवपाक हो प्रश्न जो सोडोवपा खातीर सेंट्रलान कितें करपाक जाय म्हणून ताका आसलेले विशय जे आसा हे विशय गोंयच्या सरकारान आसलेले मनीस करतात आनी ही एक प्रकारे दिशाभूल करपाचो हो प्रयत्न आसा. मुख्यमंत्र्यान आमकां मेळपाचें उतर दिल्लें पण आमचे मयेचे आमदार अनंत शेट यांच्यानी अर्कात धाडलेलो आसा की 28 तारखेक सकाळी 9:30 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी त्यांच्या बंगल्याचेर मिटींग दवरलेली आसा. गोवा स्वतंत्र झाला असं मी म्हणायला तयार नाही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिक्षक असूनही भाजपच्या महिला मोर्चाची सरचिटणीस जाल्या म्हण आमदार प्रमोद सावंताची घरकान्न सुलक्षणा सावंता आड शिक्षण खात्याकडे कागाळ पावल्या. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण शिक्षकाचो राजकीय पक्षाकडे संबंध आसूंक जायना. शिक्षण संचालकान कारवाय केली ना जाल्यार हायकोर्टात वचपाची तयारी आदोगाद आयरिशान केल्या. सुलक्षणाची मात हाजेर जापना. सुलक्षणा सावंत साखळेचो आमदार दोतोर प्रमोद सावंताची घरकान्न दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत शिकयता. भाजपाच्या महिला मोर्चाची ती सरचिटणीस. मात हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण शिक्षक निपक्षपाती आसपाक जाय आणि ताचो खंयच्याच राजकीय पक्षाकडेन संबंध आसपाक जायना. सुलक्षणा सक्रिय राजकारणात आसा. हायकोर्टाचो आदेश मोडला म्हूण ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान आरोप केला. I have today personally spoken to the Director of Education, Mr. Anil Pawar, and I have requested his immediate intervention so that action is taken against Mrs. Sulakshana Pramod Sawant. If immediate action is not taken against Mrs. Sawant, I would be constrained to move the Honorable Bombay High Court at Goa to ensure that the rule of law prevails. सुलक्षणाक प्रुडंटान विचारले ती म्हणटा अशी कागाळ आयल्या म्हणून आपल्या कानार पावूंक ना. शिक्षण खात्यानय आपल्याक कांयच विचारिल्लें ना. हाचेर तिका कांयच उलोवपाचें ना. I would just like to say that how should I say anything because I have not received any such thing like a complaint. I do not know who is the complainant. So at present I would not like to say anything on this matter. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आणि दिनेश करपे. आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय मुखेल खबरो. भांगराळे गोंय अस्मिताय आनी आमी 105 ह्या संस्थांनी ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेक भांगराळो गोंयकार जीवन सिद्धी पुरस्कार जाहीर केला. भेंब्रेच्या जल्मदिसा निमतान हो पुरस्कार जाहीर केलो. फुडले म्हयनो देड म्हयन्यांत तांकां हो पुरस्कार दितले. 105 लोक एकठांय येवन आनी भांगराळे गोंय एकठांय येवन हो व्हडलो भोवमान गोंयकारांच्या वतीन आमी उदय बाबाक भेटयतात. उदय बाब निस्वार्थी एक व्यक्तिमत्व जांच्या सेवेत नोंद घेवन गोंय राज्य सरकारान तांकां राज्य पुरस्कार भेटला. तसोच कोंकणी केंद्र मेंगळूर हाणें बीन कोंकणी पुरस्कार भेटयल्लो आसा. एकता सेवा संघ पाडी केप्या एकता उत्सव घडोवन हाडटा. शेनवारा आनी आयतारा हो उत्सव जातलो. एकता उत्सव 2013 हो ह्या उत्सव ह्या म्हयन्यात 22 आणि 29 शेनवार आणि आयतार आसा. सगळे 2 दिसाचे इव्हेंटात जितली कॉम्पिटिशन आसा तितल्याही कॉम्पिटिशनचे जवळ जवळ कॅश प्राइजेस आमी ऑनरोरियम धरून
1,13,800 रुपया प्राइजीस आम्ही सगळे जे वांटेकार जातले त्यांचे खातीर आमी दवरले आसा. कुडचड्यार रवींद्र भवनान कवालीची मैफल दवरल्या. 28 डिसेंबराक सांजे 6 वरांचेर ही मैफल जातली. हिंदुस्थानातले बऱ्यात बरे कवाल तेजे नांव जावन आसा परवीन सुलताना आनी अजीम नाजा हे येतले. कवाल जे येवपाचे हिंदुस्थानाचे नामनी कवाल आसा तेन्ना लोकां कडेन मागता की जे जे कोणाक येवपाचे आसा त्यांनी आपणाचो पास जो आसा पयलींच बूक करचो आनी ते रवींद्र भवन कुडचड्यार वसंता कडेन पास दवरलेले आसा ते पयलीं व्हरचे. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट आनी मयूर नाईक. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.